La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. देवाची विधी सोयी हांवें तुझ्या काय सोदूस म्हाका दितोल्या हांवें देवाचेर विश्वास दवरून
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका दिव आनी मागीर मोगाचो योग आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून कॅसिया लोबो आपल्या जल्मा 21व्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ही भेटेन आमी मागुया दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कायतान रुजारी डायस आनी लिओनोरा क्लारा डिकॉस्टा हांचे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता सारा क्रिती पेईज ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच नेथन डिसिल्वा ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया कोवीड पिडेक सांपडलेल्यान आपणा पासत मागूंक लायता मेलिसा रॉड्रिगीस तशेंच मेलिसा आनी आग्नेलो गोन्साल्वीस देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक आनी ह्यार सगळीं जीं कोण बरीं नात वेगवेगळे तरेचे पिडेन जीं कोण सर्जरी करतात तांकां सगल्यांक देवान पेकोवणेचो हात लावंक मागुया मदिजा वालीस हाचेय पासत आमी मागुया ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमची सगळ्या आसूं बाबा भयणीनो आज पवित्र सभा बागेवन क्लारा ही आंकवारीची उगडास करता मोठवाशी आपल्या जिवितान जियेली बागेवन फ्रांसीस आसिसी बरोबर आनी आमकां किरीत भाशेन ह्या आमच्या मोठवाशी जिवितान जावं उत्मीक जिवितान जेजू सोशी कशें आमी लागशिल्ले शीस कशें वावुरचे आमची उत्मीक वाड आमी कशी करची हें बरोवपानी तिणें दवरलें आज जेजू आमकां म्हणटा तुजो भाव चुकता तेन्ना तुवें पयलें तुज्या भावाक कसो तो सुदरचो कसो ताणें आपली वाट्यो बदलच्यो वायट रस्ते सोडून दिवचे हाचो तुवें पयलो प्रयत्न करूंक गरज आमच्या जिवितान आमची घरची आमची बाबा भयणां आमची शेजार सामारी चुकता तेन्ना आमी तांकां भोगसणी दिवंक तयार आसूं तांची चुकी दाखोवचे बदलेक तांचे चुकी खातीर आमी उदीक आनी उदीक तांकां बऱ्या मार्गार हाडूंक प्रयत्न करूंक आमकां सगल्यांक उदीक आनी उदीक कृपेन भरमूण ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं भोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासून बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून माग सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सोम्या काकूट कोर प्रार्थुया सुर्गीच्या बापा आमा गरिबांची दोन ग्रेस्काय तूं बागेवन काळाचें काळीज दुर्बळकायेच्या मोगान तुवें भरलें ह्या संवसारांत कुशे मनान गरीब जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी आनी मरणा उपरांत तुका रूप रूप भोगूंक तुज्या अवगणीत दोन ग्रेस्कायेन दादोशी जावंक कोण वाडायन आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूत चलयता सासणाच्या सासणाक दुसरे सुमुतीच्या पुस्तका वेलें वाचप मोआबाच्या मैदान आयलो मोयसेस नेबो दोंगरार
जेरिकोच्या सामकार आसलोल्या पिस्काचे तोकशेर चडलो आनी सोर्वेस्परान ताको आख्खो देस दाखयलो. जिल्ल्यांत तें दान पर्यान आख्खे नाफ्ताली, ओस्तोमतेच्या दर्या पर्यान एफ्राइमाचो आनी मानासेचो गांव आनी जुदाचो सगलो गांव, नेगेब आनी जोआर पर्यान, खाजूर मांडांनी भरलोल्या जेरिको शाराच्या फालक्याच्या मैदान. आनी सोर्वेस्परान ताका सांगलें, हो देस आब्राहामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो. अशें म्हणून हांव तो तुजे संस्थीक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी तो देस हांवें तुका पळोवंक दिलो, पूण तूं थंय पावचो नाय. थंय मोआबाच्या गांवांत सोर्वेस्पराच्या निर्णया प्रमाणे सोर्वेस्पराचो सेवक मोइसेस मेलो. मोआबाच्या गांवांत बेतपियोरच्या सामकार आसलोल्या फालक्यांत ताका पुरलो, पूण आयज पर्यान ताची समाधी कोणाक मेळूंक ना. मोइसेस मेला तेन्ना ताका 120 वर्सां आसलीं. ताच्या दोळ्यांची नदर उणी जावंक नासली आनी ताचें बोल देवूंक नासलें. इस्रायेलाच्यो पुतधुओ मोइसेसाक मोआबाच्या मैदानार 30 दीस रोडल्यो. मागीर मोइसेसा खातीर दूख करपाचे दीस सोंपले. नूनाचो पूत जोसुए जाणवायेच्या आत्म्यान बोल्लोलो, कित्याक मोइसेसान ताचेर आपले हात दवरलोले. सोर्वेस्परान मोइसेसाक दिल्लो तो हुकूम पाळून इस्रायेलाच्या पुताधुआंनी ताचें उतर आयकलें. तेतून तावन इस्रायेलांत मोइसेसा असलो प्रवादी आनीक दिश्टी पडूंक ना. सोर्वेस्पर ताचे कडेन तोंडातोणी उलयतालो. ताचे उदेशी इजिप्त देशांत फाराव आनी ताच्या सगळ्या सेवकांक उजीर आनी देशा मुखार सोर्वेस्परान कुणां आनी अजापां केलीं ते बाबतींत आनी तशेंच आख्ख्या इस्रायेलाच्या दोळ्यां मुखार पदवेदार बावल्यान आनी व्हड भेंड दाखोवन मोइसेसान कर्तुत्वां केलीं ते बाबतींत ताचे असलो दुसरो कोण ना जालो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. पोतून म्हणया, देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनांक गोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितलीं विचित्र तुजी कर्तुत्वां. जबाब, देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. मनशां मदें घडिल्लीं विस्मितां आमकां तोटाक करतात तुसलीं. राष्ट्रांनो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. जबाब, देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. देवाची भक्ती करतल्यांनो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णितां. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब, देवान म्हज्या आत्म्याक
जीव दिला ताचे नांव उजो. उद्गार. Zui sores oram, zui sores oram, zui sores oram, zui sores oram. देवबाप असलो जेजू सोवें खुर्सार, आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. Survispo तुमचे सोवे असू. मातेवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगा वो तेगा गवायच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कोडय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो अन भावार्थी वो दोन वसूदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितले देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितले देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसली वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आमकां संवसारांत रोचता आमच्या बरेपणा खातीर. सगळे संवसारांत बरें आसा तें देव आमकां दिता. आमच्या आत्म्याची स्वतंत्रताय आसची, आत्म्याची वाड जावची आनी आत्मो आमचो खरेंच देवाचो जो देवान रचला देवासोशी परतून तो खरें स्वतंत्रतायेन येवचो अशें देवाचो आवंडो. आमी संवसारांत जियेतना जायते फावटी आमचे संबंद गरजेचे. आमच्या भावा भयणां सांगाता आमी जियेता. मनीस एक जुवो न्हय अशी म्हणणी आसा. म्हणटकूच मॅन इज नॉट एन आयलँड. आमी हें सगळें बेस बरें जाणा. आनी आमी जियेतना जायते फावटी एकामेकाक आमी आड्डता, एकामेका सवे आमी झगडटा, एकामेका सवे आमचे संबंद जायते फावटी पिड्यार जातात. अशें जाता आसतना जायते फावटी आमचे संबंद कशे तरेन बरे करचे ते आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां तावें करता. पयले सुवातेर तो सांगता, तुजो भाव वो तुजी भयण तुजे चुकली जाल्यार पयलो तूं वच आनी ताचे सवें भासाभास कर. गरज आमी एकामेकाक फुडो करूं. आमी झगडटा तेन्ना बाबा भयणीनो आमी एकामेकाचें तोंड पडोवंक सोदिना. आमी एकामेकाक कितेंच सांगूंक सोदिना. आमी आमच्या मनान घेवन रावता. आमी जायते फावटी रागान भरता, आमी तिडकीन भायर सोदता. आमी घडये एकामेकाचें बरेंपण त्या वेळार आमकां मनांत येना. असलें जाता आसतना जेजू म्हणटा, तुजो भाव तुजी भयण तुजे चुकली जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर
ती ताच्या तोंडार सांग. गरजेचें बाबा भयणीनो आमी एकामेका सगळें फुडो करून एकामेकाक तोंडार सांगू. जायते फावटी आमचे मदें आमी गुणगुणटाव, आमी खबरो करताव, आमी दुसऱ्याचें वायट अदीक दुसऱ्यांक सांगूंक भोंवताव. आमी त्या मनशाक जो म्हजेर आड करता, म्हाका दुखयता, म्हजें चुकलां ह्या मनशाक फुडें करचे बदलेक आमी ताचें नांव इबाडटाव. आमी दुसऱ्यांक सांगून ताका वाऱ्यार घालता अशें म्हणटाव. आनी जेजू आमकां काय बरें उदाहरण दिता. तुजो भाव चुकलो जाल्यार वच पयले सुवातेर. म्हणटकूच कम्युनिकेशन इज द कोर ऑफ एनी सोल्युशन. आमी एकामेका सगळें बसूंक गरज. फुडो करात एकामेकाक. दुसरे सुवातेर एकामेका सगळें भासाभास करात, कितें जालें तें तुज्या भावाशी. न्हयच सोबे माजार पूण एकामेकाक फुडो तोंडार तोंड करून भासाभास करात. खबऱ्यो करचे बदलेक आमी एकामेकाक फुडो करूंक जेजू सांगता. जरी तो तुजें आयकना व तें तुजें आयकना जाल्यार आनी कोणाक तुज्या सांगाताक तूं घे. म्हणजे जरी तो तुजें आयकलें जाल्यार तुज्या भावाक आनी तुजे भयणीक तुवें जोडून घेतलो, पूण आयकना जाल्यार आनी कोणाक सांगाताक घे. आनी जेजू म्हणटा असले जाणवायेचे मनीस आमच्या समाजान आसात. जायत गोडेक ते पादविगार पातकूर वो जायत गोडेक आमच्याच गांवांत, आमच्याच वाड्यान व आमच्याच घरांत आसात जाणटेली वो जायत गोडेक बऱ्या जाणवायेन भरलेली मनशां. असल्यांचो आदार तुवें घेवचो. जेन्ना तूं तांचो आदार मागता तांचे जाणवायेचेर पातये, तुज्याच बोडाचेर पातयो नाका. कित्याक तुज्या बोडान जायते वायट जावंक शकता. जरी तर तूं अहंकारान भरला, इगोइस्टीक जाला जाल्यार तुज्या भावाक तुजे भयणीक तूं गुन्यांव भोगसूंक तयार आसचो ना. म्हणटकूच त्या वेळार जो जाणवायेचो मनीस येता ताचें तरी तुवें आयकून घेवचें. बरें, ते आयले आनी तांचेंय तूं आयकना जाल्यार असल्या मनशांक सोबे माजार व्हर. सोबे माजार तातूंत तुमचें कितें मॅटर आसा तें बसात आनी सांगात. आनी सोबा कितें सांगता तें बेस बरें तुमी नियाडात. तांकांय तर तें आयकनात काय बरी जेजू उतरां म्हणटा, ताका तुमी सोडून दियात. तो अनबाबार्थी वो दोन वसूदार म्हूण समजात. म्हणजे कितें, ताका समाजाचेरूच बाबार्थ ना. तो दोन वसूदार म्हणजे फकत ताका आपलो फायदो कितें आसा तो सोदूंक सोदता. फकत तो स्वार्थान भरलेलो मनीस जाला. म्हजेंच कितें बरेंपण, म्हाकाच कितें मेवतलें, म्हाका कितें खावंक मेवतलें, म्हाका कशें ताचो विंगास घेवंक मेवतलो. असले मनशाक तुमी देवाक सोडून दिवचो. गरजेचें जेजू म्हणटा तुजे प्रयत्न चालूच दवरचे. प्रयत्न आमी सोडून दिवचे ना. आमी बाबा भयणीनो थोडीच मनशां आसात जी प्रयत्न सोडून दिनात, पूण चडशे आमी वी गिव अप. आमी म्हणटा सोडून दी, आसूं पाड पडून तेचे. ना बाबा भयणीनो, जेजू आमकां म्हणटा तुज्या बाबाक वो भयणीक सोडून दिनाका. कित्याक तो तुजो भाव, तो तुजी भयण. आनी हें आमच्याच धर्मान बाबा भयणीनो आमकां दिसची पडटा. फाटल्या दिसांनी आमी जायते व्हिडियो पळयतात. कोण कोणाचो विंगास घेता, कोण कोणाक जिवेशी मारता, कोण कोणाची क्रीम करता. कित्याक बाबा भयणीनो, कित्याक बोगसणें आमचे मदें ना. आनी आमच्या धर्मांत अदीक आमकां जाणवाय मेवता ती जावन आसा, तुजो भाव तुजें चुकला जाल्यार वच ताका तूं बोगोस. तुजी वेदीर तूं पावलोय आनी तुका उगडास आयलो तुज्या भावाचो की आपूण चुकला म्हूण वच आनी पयलें ताचें सगळें तुजो संधान कर आनी उपरांत यो आनी तुजी भेट भेटय. बाबा भयणीनो, हें अवघड आमकां. जायते फावटी आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना दुसऱ्याक भोगसूंक अवघड. वी आर रेडी टू फॉरगिव बट वी कांट फॉरगेट. वय खरेंच आमच्यान विसरूंक जायना खरें, पूण आमकां आमचो धर्म सांगता की आमी अदीक उदार मनाची जावची. कित्याक देव आमचें सगळें उदार. दिसपोटी देव आमचें सगळें उदारपण दाखयता. आमकां बरे तरेन सकाळचें हें वातावरण दिता. बरे तरेन आमचो जीव तो समाधान करता, आमकां सुरक्षीत सांबाळटा, सगळ्या वायटांतले आमकां बरे तरेन दवरता. उपरांत जेजू काय बरें म्हणटा, हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसली वस्त मागूंक एका मनाची जाती जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. काय बरी वस्त बाबा भयणीनो. आमी तर एकामेकाच्या संबंदान आमचो संबंद तर बरो जालो, आमी एकामेकाक तर बोगसणें दिले, आमी एकामेका सगळें ही दया दाखयली जाल्यार आनी त्याच बोगसण्यान आमी त्या देवा लागीं मागलें जाल्यार देव आमकां जिरूच दितलो. जायते फावटी आमी म्हणटा देव आमचें आयकना. कित्याक जायत? फुडें म्हज्या काळजांत दुसऱ्याचो राग आसा,
घुडीक म्हज्या काळजान दुसऱ्यांचो विंगास आसा. घुडी हांवें दुसऱ्याक म्हज्या काळजांतान बोगसणे दिवंक हांवें प्रयत्न करूंक ना. हांव घुडीक वर्साच्या वर्सां घेवन बसलां. हांव घुडी म्हज्या भितर जायते वायट आसा तें दवरून आसा. घुडीक म्हाकाच हांव वायट करतां. असले वेळार जेजू आज आमकां काय बरें आपलें शिक्षणान दिता. म्हणटा तुमी संदानाची मनशां जायात. एकामेकाक बी रेकन्सायल वीथ वन एनदर. तेन्नाच की सुर्गीचो बाप तुमी मागणें करतात तें आयकतलो. आमची उत्मीक वाड उदीक जातली. बागुंत क्लारान आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो हेंच केलें. आपल्या समाजान आपल्या मोठवाशी जिवितान हें दाखोड केलें. जायते त्रास तिका. ती कोणी एक आपल्या मोठवाशी जिविताची फुडारी नासली, पूण आपल्या सांगातींनी तिका जायती भायर आयली. जायती कश्ट आपल्या जिवितान तिणें काडले. पूण आपले मोठवाशी जिविताक जेजूक अखंड भावार्थान आनी आपले सगळे उत्मीक दान जेजूक तिणें केलें. आनी अशें करतना आमकां पवित्र सभेक एक बरी देख दिली. आपल्या जिवितान बरी बरोवपां तिणें बरयलें. जेजूचो मोग कितें त्यो तिणें आपल्या बरोवपा उद्देशी आमकां दाखोड केलो. आज तुका आनी म्हाका हो जेजू उलो मारता. समाजान आमी एक हातियार जावया. समाजान बरी देख आमी जावया. समाजान बरें उदाहरण आमी जावया. एकामेकाक बोगसणें दितलीं मनशां आमी जावया. समाजान आमी मागता तेन्ना हो समाज बरो जातलो. आमचे उद्देशी सगळें देवाचें बरेंपण दिश्टी पडटलें. हेंच जावं आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. म्हज्या बाबा भयणी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या नाके पयसुबेच्या हातांत सगळे स्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा बागुंत क्लाराच्या परबी दिसा दिनवाशी काळजान आमी तुका जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचो योद्न समर्पिता. ताचे शोक्तीन पोरण्यो संवसारी जिणेच्यो चाली साणून सुर्गीच्या नव्या जिविताचे वाटेन आमी चलोशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. आमची काजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सूर काळयान सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयले त्या वखदा पासत तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटा. आपल्या रोमाची पवित्रपणाक तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितान तूं आमकां चाकूंक दिताय.
देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार वल्ला तुज्या वैभवान, उत्सर्गीका सोयीस्कर, सर्वेस्वराचे नामी येता ताका, उत्सर्गीका सोयीस्कर. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सभे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्वक उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई संगती चपुती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दिताचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरबंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता अशें आमी जेसून शिकयलेल्या प्रार्थनान दिसपोटी म्हणटा, पूण आमी तें जायते फावटी वेव्हारांत घालिना. आज भावा भयणीनो, आमी हें प्रार्थना म्हणटा आसतना जांकां आमी बक्षूंक ना तांचो आमी उगडास करुया आनी ह्या प्रार्थनान आमकां धीर आनी बोड दी म्हूण खिरीत भाशेन खतखत्यान मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थारणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबोसले आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेक तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन तांगुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशे परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजपूत चलयताय सासनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संसाराची बात देवाची शिली संसाराची बोगसोडे दिवंक आनी घेवंक आपयता वचतो जेजू ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका भेंगयता आनी आख्खी तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. ओमोर देवा आमच्या मोगाळ बापा बागयोन क्लाराचे देखीवन चिडीचो उगडास करून
तुज्या एकल्याच पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यात. तांच्या बळान संवसारांतले चंचोल वस्तूंक लोबदो नासतना तुज्या खोऱ्या मोगाच्या मार्गात तीर रावूंक आनी अशें स्वर्गात तुका रूप रूप बगूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आज बुधवार, आज सांजे किरीत भाशेन 7:30 वाजता पवित्र वर आसतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. उत्सुनियात बोगसणे दितेली हातयारां आमी जावं क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गुणगान. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे. हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय कात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासांची. कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जोयत वतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाळीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून विनोदी कर. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्त्र्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू.
शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत चेसू Bagian dari dalam mai, apa piagati mediku, adam cawa cawa. बागिंती मारे Bagian mari, आदारती ओदृष्टाक संपळल्यांक मोजोत कोर ओस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून जा शहरातीन देवाच्या मुनियारांची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो ही सायबिणी आदा दिनार गोरसांत आनी दुखी कोतिनी प्रार्थुया येस सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तोयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचे मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक फावो सदांकाळ फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय राजू चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन आमी पिडेवंतां खातीर मागणें करुया आमची बाबा भयणां जी कोश्टवतात तांचो ह्या वेळार आमी उगडास करून सायबिणीचे विणवणेन तांकां इलाज मेळो म्हूण मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदन तुजेशी पावो सोमी आसूं तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुद्वंत आदारान बागयोन सदांच सांकवार मरेची ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी बगूंक पावोवन सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजूड करता सासनाच्या सासनाक आमेन आनी शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवा बापाचो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद दिवं सदांकाल आसूं आमेन Eka moga